फरारी लीग बॅरन विजय मल्ल्याक लंडनात अटक जाल्या। मनी लॉन्ड्रिंग केशीन ताका धरला। मल्ल्यान भारतातल्या बँकांक 9,000 कोटीची तोपी घाल्या म्हणून ताचेर आरोप। मल्ल्या मार्च 2016 भारतातल्यान लंडनात फरारी जाल्लो। एप्रिलान ताका थंय अटक केल्लो। उपरांत 650,000 पाउंडाचो जामीनूय दिल्लो। सध्या तो लंडनात नजरकैदेन आसा। ताचो पासपोर्ट जप्त केला। राती उसरा ताका बेल मेळ्ळी। कोस्टारिका, गिनी आनी इराणच्यो टीमी मंगळारा सांजे गोंयांत पावल्यो। फिफा अंडर-17 वर्ल्ड कपाचो ग्रुप सीन आशिल्ल्यो चारूय टीमी सध्या गोंयांत आसात। जर्मनी आयतारा पाविल्ली आनी मंगळारा तांणी मिडिया मुखार पयले ट्रेनिंग सेशन बांबोळे स्टेडियमार केलें। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।